BJP State President Damu Naik continued the suspense on who would be party candidate for Ponda bypoll. He said candidate names will be announced after elections are declared. On being questioned whether Ritesh Naik would receive the ticket, he stated that the party leadership will take the final decision at the appropriate time. Further, Naik paid tribute to late leader Ravi Naik, remembering his 40-year political journey. He said Ravi Naik rose from being a councillor to MLA, Minister, Deputy Chief Minister and later Member of Parliament. He described his early life as full of struggle and said he worked tirelessly for people's welfare. Damu Naik credited major development in Ponda including a sub-district hospital, Rajiv Gandhi Kala Mandir, Sarkar Bhavan and a sport complex named after Ravi Naik to his efforts. He assured that all projects planned by Ravi Naik, including the riverfront work, will be completed. He also expressed confidence that BJP will win again in 2027, calling it the true tribute to the late leader. सगळ्या पत्रकारांचे आयज सगळ्यांचे स्वागत आणि आयज या फोंड्या या मतदारसंघात आयज हांव पूर्ण दिवस तुमचे मदींत आसा आणि एकूण हांगासरल्या कालच्या घटने बद्दल एक आढावो घेतलो आणि तेन्ना एक बरी गजाल दिसली आणि ती म्हणल्यार सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर बरे एक आनंदाचे हांसू आशिल्ले हास्य आशिल्ले आणि त्याच बरोबर परब्यो त्या निमतान काल रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा ताका नांव जाहीर केल्या बद्दल हांव सरकाराचें बीन खरें म्हणल्यार अभिनंदन करता आणि एक तळागाळांतल्या आणि त्याचबरोबर बहुजन समाजातल्या एका नेत्याक खरें म्हणल्यार ती एक श्रद्धांजली आसा. रवी नाईक हें नांव खबर ना असो एकलोय मनीस सापडपाक कठीण आणि ताची 40 वर्सांची राजकीय कारकीर्द आणि ताणें केल्लें काम हें कोणूच विसरपाक शकचे ना. मुळान लढवय्ये अशें आशिल्ले रवी नाईक आणि सुरवाती पासून म्हणजे संघर्श पर्यंत जाणें स्वताही गरिबी पळयल्ली आसा आणि संघर्ष करीत आयज ते सगळ्यांच्या गळ्यांतलो ताईज जर जालें ते तांच्या कामाक लागून. मुळान पयलीं समाजा खातीर काम करपाची तांची तळमळ ती कोणूच विसरचे ना. कुळ मुणकाराचे हक्क आणि ताका लागून अनेक लोकांक ज्या घरांत जाका आमी कोंकणीन थारो म्हणटा, जो थारो जांकां घरां जी मेळ्ळी 200 मीटर आणि पंचायत क्षेत्रांत 300 मीटर, ते तरी नक्कीच केन्नाच रवी नाईक हें नांव विसरपाकूच शकना. कारण प्रत्येकाचें स्वप्न आसता की आपलें एक ल्हानशें घर आसचें आणि घर जाले नंतर तें आपलें आसचें, स्वताच्या नांवाचेर आसचें आणि ताचे नंतर मागीर बाकीच्यो आपल्या भुरग्यांक सगळ्यो सुविधा मेळच्यो. मागीर ते शैक्षणीक आसूं, मागीर ते घरांतल्यो सगळ्यो बेजीक ज्यो गोश्टी आसात त्यो आसूं आणि एक बरें एक धारासुरें मेळयल्लें मागीर तें कुटुंब मुखार वचपाक जाय. आणि हे फाटली 40 वर्सां म्हणजे आयज आमी मोबायलचे किंवा आयज आमी सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली आयज उलयता, पण फाटल्या 40 वर्सां पयलींचे सगळे अनुभव हे शिदोरी घेवन तांच्या हक्का खातीर झगडत रवी नाईक नांवाचें एक वादळ एक तयार जालें आणि ते आयज सगळ्याच्या काळजांत भितर आसा. नगरसेवक जाले, आमदार जाले, मंत्री जाले, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले, मुख्यमंत्री जाले, सभापती सुद्धा जाले एक दिसाचो प्रोटेक्ट ते जाले, खासदार जाले. पक्षाची कामां करता करता कार्यकर्ता पासून एक पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत जावप ही सुद्धा तांची सगळी तांकां बिरुदां जी आसात तितली लावपा खातीर तितली कारणीभूत आसा. आणि तळागाळान वचून पार्टी सत्तेर हाडपा खातीर सुद्धा लोकां मदीं वचून लोकांचो सगळो मोग जो आसा तो तितले पर्यंत आपल्या बरोबर अवती भोवती घेवन वचपाचें रवी नाईका सारके मनशाकच आणि व्यक्तिमत्वाकच ते साध्य जालें. इतले करतना फोंड्याचो विकास जो आसा तो विकास हाचे दुसरें जर नांव जर म्हणत जाल्यार रवी नाईक. हांगा जो उजवाड किंवा विकासाची जी सगळी दारां खुल्ली गेली ते प्रत्येक जाण उलयतात तेन्ना बरें दिसता आयकून. पण तातूंत भितर हांगसरले आयडीचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले ते आतां 242 बेडेड जालां, 8 मॉर्ग आसात. त्याच बरोबर हांगसर आशिल्ले राजीव गांधी कला मंदिर आसतलें, त्याच बरोबर आज सहकार भवन आसतलें. तातूंतले अनेक जे हांगसर प्रोजेक्ट जे दिश्टी पडटात ते सगळे प्रोजेक्ट हे तांचेच आसा. ज्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक
ताजें नांव दिल्लें आसा हें आतां येणाऱ्या फुडल्या सगळ्या पिळगेक शासनाचें याद उरतलें. कारण ते एक उत्कृश्ट अशे व्हॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले, नॅशनलाचेर खेळपी व्हॉलीबॉल प्लेयर. आनी त्याच खातीर त्या स्पोर्ट्साच्या कॉम्प्लेक्सान भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे मंत्री म्हणजे बरोबर आसतना काल तांच्या नांवांची नेम प्लेट नेमिंग करप आनी त्याच बरोबर तांचो पुतळो हांगा बांदप, त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करप, त्या हॉस्पिटलाचो कॉम्प्लेक्साचो कायापलट करप, अशे अनेक गोश्टी आसा त्यो फक्त ह्या एका व्यक्तिमत्वाक लागून साध्य जाले आनी ते करपा खातीर सरकार फुडें वता. त्या खातीर सरकाराचे अभिनंदन. हांगासरले अनेक प्रोजेक्ट म्हणजे मुख्यमंत्री आसतनाचो तांचो तो बस स्टँड आसत किंवा नळाची योजना आसत, शिक्षणीक हें आसत. शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां समाजातले खंयचोच मनीस फाटीं उरचो न्ही म्हणून केल्ले शैक्षणीक येदे व्हडले संकूल तांची याद करता. मागीर त्या जाग्याचेर BEd कॉलेज आसत, B.Pharm आसत, M.Pharm आसत किंवा MSc आसत, वेगवेगळे शैक्षणीक कोर्सीस आनी त्याच बरोबर एकाडेमीक हें आसत. हें पुराय फुडें जो भुरगो पास आवट जावन वतलो ताजे लक्षान उरतलें आनी तें आसा रवी नायकाच्या यादस्तीक म्हणया जे कितें करपाचें आसा तितलें सरकार म्हणून आनी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आसा ती आमी सगळे फुडें व्हरतले. ह्याच बरोबर आनी एक गजाल बरी दिसली ती म्हटल्यार सरकारान तांचो योग्य असो मान दितनाच तांकां खरी श्रद्धांजली जर जातली जाल्यार फोंड्या तांचे जेन्ना म्हणजे आमचे पक्षाचे जे लिडर जाले पण त्याच बरोबर तांणी आतां नवे प्रोजेक्ट आसा ते सगळे पायपलायनीन आसात. म्हणजे ते अंडर हें आसा रिवर फ्रंट आसत किंवा आनी खंयचे 2-4 प्रोजेक्ट आसात ते सगळे येवपाचे प्रोजेक्ट आसतले. खूब ते फुडले चिंतले, खूब फुडले चिंतताले, खूब फुडले. आनी त्याच बरोबर आमकां आतां तांच्या नांवाक म्हणजे तांकां खरी श्रद्धांजली म्हटल्यार कितें की तांच्यांनी संघर्शान तो हो मतदारसंघ जिखून हाडिल्लो. तो मतदारसंघ आमकां परत एकदां तांचे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ तांणी उलयल्या तशें तेच कमळ आमकां परत एकदां तांचे यादस्तीक आमकां फुलोवपाक जाय आनी त्या खातीर तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली. कारण रवी नायक हे जशे मुत्सद्दी नेते आशिल्ले तशेंच तांचो सामान्या प्रती सगळ्या प्रती एक बरो कळवळ आशिल्लो. आनी म्हाका आमकांय म्हणून वताले ते की भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत भितर सरकारान भितर ज्या प्रोजेक्टाची मांदियाळी लागल्या सगळी नांव लागल्या ते खरेंच बरें दिसता, काम करपाक उमेद येता. आनी म्हणून आयच्या दिसा इतलें सांगपाक की तांकां आमचे आदरांजली आसाच पण खरी आदरांजली, खरी श्रद्धांजली, खरी सुमनांजली केन्ना जातली जाल्यार त्या दिसा रवी नायकाच्या स्वप्नांतले फोंड्या खातीर परत एकदां आमी कमळ फुलयतले आनी ह्या फोंड्यां भितर प्रगतीचे वारे फुडें वतले. रवी नायकाच्या स्वप्नाबद्दल तुम्ही उलयलें बरें आशिल्लें पूण तिसरो जिल्लो हे बरें स्वप्न रवी नायकाचें आशिल्लें पूण तिसरो जिल्लो जालो फोंडा वगळून जालो. काही गोष्टी असतात त्यो टेक्निकली किंवा बाकीच्या दृश्टीन वेगवेगळे असतात. तांचे वायट नाशिल्ले पण त्या खातीर यशवी समाज एकठांय येवपाक म्हणजे तांचो एक वेगळो असो जिल्लो जर जाता जाचे कडल्यान सेंटरांतल्यान आमकां भरपूर मदत मेळून तांची उदरगत जाता. ह्या संदर्भांतल्यान भौगोलीक दृश्टीन कितें केलां तें ओके आसा. सगळे फोंडीचे मतदार आसात तेच वतले कारण तांच्यांनी ठरोवपाक जाय आनी तांणी ठरयल्लें आसा की रवी नायकान खूब केल्ली आसा. पावलो पावलो कणकणी तांणी केल्ली सगळीं कामां, तांणी केल्ले प्रोजेक्ट हे आसा तें दिसती पडटा आनी आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय आनी तें व्हरता. कोणा टिकेटीचे कशें कितें म्हणटा कोणाक टिकेट दिवपाची तुमी ठरयलें? इलेक्शन डिक्लेअर जावनी मागीर आमी तिकेट तुमकां ऑफिशियली आमी डिक्लेअर करतले. जेन्ना पत्रकारां कडेन उलयताले तेन्ना पात्रांव बी म्हणटाले की फुडें जो आसा हो खंय तरी रितेशाक चान्स दिवचो, हेजेर तुमचें कितें मत? पार्टीच्या हातून संदर्भान भितर रितेश किंवा कोणी कोणी म्हणटात एक दुसरें नांव येता, तिसरें नांव येता, ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान पार्टी योग्य भुमिका आसा ती घेतली. आनी शेवटी कशें आसा शेवटी एक मोग दवरून
आमकां फुडें वचपाक जाय. पार्लिमेंटरी कमिटी जी आसता ताचे कडेन नांवां धाडप आसता, एक प्रक्रिया आसता. त्या प्रक्रियेंतलो भाग जो आसा तो भाग आसा तो आमी करतले. अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव तुमकां हांगासर आतां काही गजाली आसा त्यो जाहीर करूंक शकना, पण रवी नाईकाचो जो वारसो आसा तो वारसो आनी ताणी जी सोबड लिगसी ऑर ते काम फुडें व्हरपाचें जें आसा ते व्हरपाचें जें आसा तें पक्ष योग्य हातूंत फुडें करतले. ताचें नांव सगळें बरें येता. ना कितली नांवां आयल्या म्हणटा कितें चर्चेन आसत कितली नांवां आयल्या डिक्लेअर जावना अजून न्ही. ना. आतां सुरवात आयज श्री गणेश म्हणजे आमी आयल्या मेळपाक सगळ्यां कडेन आसा. आमचे भितर सगळेच दिग्गज आसा. दोतोर मनोहर आडपयकर आसा, त्याच बरोबर रितेश आसा, आमचे भितर आमचे नगराध्यक्ष नरेश दवळीकर आसा, आमचो मित्र दळवी आसा, उदय डांगे आसा, रॉय आसा, हरीश आसा अध्यक्ष, आनी आमचो बाबा आनंद आसा. रितेश काही कामान पावना, सगळे एकठांय आसा. केन्ना बरें इलेक्शन डिक्लेअर जातलें अशें दिसता. कोड ऑफ कंडक्ट जावं अशी कितें आयडिया जावं आतां शिगमो बी येयलो न्ही सामको माथ्यारा शिगमो कोण्यान एप्रिलांत ड्यू आसता, पण ह्या म्हयन्याचे एंड किंवा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.